बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू पुनर्जीवन जावन आमकां नवो बोरवोसो उदेलो. ताणें मरणाचे जोयत व्हरून सासणाच्या जिविताची वाट आमकां उक्ती केली. मनीस संवसारांत जियेतना निराशीपण ताच्या जिवितांत भितर सोदता. वेगवेगळ्या गोडितांक लागून तांचो बोरवोसो तुंडटा. इमावस वेतेले शिसूय निराशी जाल्ले. तांचो बोरवोसो तुंटलोलो. पूण तांच्या सांगाताक वाट चलतल्या जेजूक त्या आपल्या सांगाताक रावंक आमंत्रण दितात आनी शेकी उंड्याचे मोडणेंत ते जेजूक वळखतात आनी तांचें निराशीपण आनी तुंटलोलो बोरवोसो पोत्तून जिवो जाता. आमच्याय जिवितांतले निराशीपण आनी बोरवोसो जिवो कर म्हूण ह्या मिसांत बापाची कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांगवार मारीक सगळ्या देरुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी दोबाज्यान समोरमता. तो मोहिमेन पोत्तून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोशभरीत काळजांनी ताका घेवंक दोयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतेन पर्यान व्हेलो. सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलूशी येवंक आज्ञा घेवन ते पोत्ते गेले. पावलू आरोग्यापा मोदें उबो रावलो आनी असो उलयलो. आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धर्मीक मनशां म्हणून हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवताना आनी तुमच्यो धर्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखो नासलेल्या देवाक अशें बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना बुजतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसलेले आसा तितले रोतलां तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशाचे सेवेक चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्याक जिवीत आनी इस्वास सगल्यो वस्तू दिता तो तोच.
आख्खी प्रितूम बरूंक एकाच मनशाक तान सगल्या मनशा कुलाक ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काल तोखचें तें ताणें थारायलां आनी ओमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाल्ले परीन मनशान आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलें. तरी तो आमचे तान पयस ना, कित्याक ताचे सवें आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव, जशें तुमचे मदें कांय कोव्यांनी सांगून दवरलां. आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कोलेन आनी एकमतीन केलेले भांगाराचे, रुप्याचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी सोदमूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगल्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट कोत्ता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी ह्या मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हटलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कोडसडलो. तरी थोड्यांनी ताका एकवटून भावार्थाक वेंग मारली. हाचे मदें आरोपागेती दियोनीस, दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरांय आसली. त्या उपरांत आतेनान भायर सरून पावलो कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गार्थान सर्वेस्पराची स्तुती करात, उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात, सगळे तुमी ताच्या दुतांनो, सगळीं तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. तुमी वेले राजा आनी सगल्यो पोरसां, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटे आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशींच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाची बाळां. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव तर व्हरतें. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या ताच्या वैभवान. आपले पोरचेचें बोल पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती कोत्ता सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेंत घेतलेली पोरसां. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या ताच्या वैभवान. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Solves porak soy,
मागतलो आनी तो तुमकां आनी एक शेराती दितलो आनी वो तुमचे सगळे सदांकाळ आसतलो. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पोदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें, ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जिवितांत जायते फावटी आमी वाट चुकता. ह्या वेळार बरो रस्तो दाखोवंक एका मार्गदर्शकाची गरज. सोत आनी फोट, बरें आनी वायट हाचे मदें अंतर करून बरें आनी सोत तें विंचून काडून बरी दिशा दिवंक एका मार्गदर्शकाची गरज. आयच्या वाचपान जेजू पवित्र आत्म्याचें विशेश काम कितें तें स्पश्ट करता. तें म्हणल्यार आत्मो तांकां पूर्ण स्वताचे वाटे चलयतलो. जेजू तांच्या सांगाता आसलो तेन्ना शीस जेजू लागीं शिंकले. आतां तांकां पवित्र आत्मो शिकयतलो. त्याच पवित्र आत्म्याचे शिकवणे शिसांनी जेजूचें पुनर्जिवनपण अणभवलें आनी मानून घेतलें. ताच्याच बळान देवाच्या उतराची परगटणी केली. तोच आत्मो आमकां सोत शिकयता. पवित्र पुस्तक आमी वाचतात तेन्ना तें समजूंक स्फूर्ती दिता. पवित्र आत्मो आमच्या हाताक धरता आनी स्वताची वाट आमकां दाखयता. जायते फावटी कश्टां त्रासा वेळार आमचो भावार्थ उणो जाता. देवाच्या उतराचेर पातून संकश्टांक फुडो करचे बदलेक आमी तांचे पासून पयस पयस धांवंक सोदतात. असल्या वेळार जेजू आमच्या सांगाताक वाट चलता हें पासून आमी विसरतात. कश्टांक फुडो करपाची आमच्यान तांक आसा हें आमी समजनात. तुजें दूख, खंती, हुस्के सगळें जेजूक सांग. तो तुजो बरवोसो जिवो करतलो. ताचेर नदर मारून ताच्या उतरांचेर पातयेवन तुजी फुडलीं पावलां मार. तुजे काळोखी वाटेर ताचो उजवाड फांकतलो. बरवंशाचें किर्ण तुज्या जिवितांत तुका दिसतलें. हें सगळें घडटलें जेन्ना तूं जेजूक तुज्या जिवितांत आमंत्रण दितलो. तर ह्या संवसारांतल्या सगळ्या वस्तू परस जसो देव आमचो मोग करता, तशें आमी ह्या संवसारांतल्या सगळ्या वस्तू परस देवाचो मोग अणभवंक आनी एकामेकाचो खरो मोग करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बापा लागीं मागुया. गीत घेवया पेज 44 C38. तुकाच बापा. More
म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैबांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वत्या दबाज्यान आमी कोची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोंपूनायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सोर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. ऊन सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुच्या पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट ओरगोटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनो जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बायगिवन जुजे बायगिवन दोन बुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
आमच्या सोडूंडराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थन धीर घेऊन आम्ही सोगली म्हणूया. आमच्या आमचे बापा बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेल्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज 54 D14. जेजू दाखवेल आमी फांटे.
प्रार्थुया. कोणवळे बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लाय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जायते मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 86 F1 आशिर्वादाचे गायन.